बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो सिरकासो ग्रंथ अवस्वर 51-29 वळींत देवाचे उतर सांगता सर्वेस्पराची खाकुळतीतय तुमचो आत्मो संतोषू ताची स्तुती करूंक तुमकां केदींच लज भोगना साव. सर्वेस्पराच्या खाकुळतीतय आमी संतोषया आनी ताची स्तुती करूंक मुखार सरया. ह्या बाबू सक्रामेंताच्या आराधना वेळार गावन गीत इंग्लिशांत What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear, what a privilege to carry everything to God in prayer. आमच्या डिवाइन मेलोडीज बुकांत गीत संको 239 पान संको 116 पेज 239, पेज नंबर 116, हिम नंबर 239. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We shall never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in कितें व्हरतें भाग आमचें ह्या सोम्या संगी रावून ताचे तावन वाळची ती कृपा ती दैवीक जर स्वीकार करचें. सिरकाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 51 अवस्वरांत पयल्या वळींत हांव सर्वेस्परा म्हज्या राया हांव तुका अर्घां दितां. देवा म्हज्या सर्वोंदरा हांव तुजी स्तुती करतां.
तुज्या नांवान हांव अर्गां दिता. कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय. मरणांतलो म्हाका वाटयलोय. निंदा करतल्या जिबेच्या पासांतलो, फोट मारतल्या वंटांतलो म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मना मुखार तूं म्हजो आदार जालोय. मुंदसून म्हणटा 11व्या वळींत, म्हजें मागणें तुवें आयकलें, कित्याक नासांतलो तुवें म्हाका निवारलोय आनी विघ्नाच्या दिसा म्हाका वाटयलोय. त्या पासत हांव तुका अर्गां दिता आनी तुजी स्तुती करता. सर्वेस्पराचें नांव हांव वंदिता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जे कितें हांगासर सिराकाच्या ग्रंथांत आमी आतां आयकलें तें सोम्यान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलें जावन आसा. कितल्या वर्त्या मापान आमच्या सोम्यान आमकां राखलां, सांबाळवेलां. मरणांत पिडेत हांव ताणें आमकां वाटयलां. सर्वायठा विघ्ना अनवरात हांव ताणें निवारणे ताच्या जैतिवंत हातांत ताणें आमकां उखोवन धरलां. आमच्या जिवितांत वर्ती अजापा केल्लो आमचो सोमी जावन आसा. सबारपोटी आमी विविध तरांच्या थाळण्याक तेंते सवाक वळोवंक जाता आसतना ताणें आमकां वायटांत हांव राखून जैतिवंत हातांत उखोवन धरला. ह्या खातीर सोम्याक ह्या वेळी ताची केल्ली वर्ती कृत्य आमी नियाळ अर्गां दिवया. ताची महिमा आमी गावया. काळीज आमचें मौन सोम्या ते उबारन ताका आमी वाखाणया. गावन गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत तावनू गीत संको H60 पान संको 103 पेज 103 H60 सोम्याक अर्गां आमी दिवया. धन्याक आमी नवाडया. सोम्याक अर्गां आमी दिवया. धन्याक आमी नवाडया. कृत्यां ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. सोम्याक अर्गां आमी दिवया. धन्याक आमी नवाडया. कृत्यां ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. ताळ्याक ताळे मेळोवया. वसंत्रा वाजोवन नाचया. पृथ्वी आनी महिमा ताची मोडा ताळ्यान वाखणया. अर्गां दिता, होगळाक दिता, काळजांत हांव तुका दिन वाचता. उपकार तुझे वावुरता, ओपान तुझ्या जियेता. अर्गां दिता, होगळाक दिता, काळजांत हांव तुका दिन वाचता. उपकार तुझे वावुरता, ओपान तुझ्या जियेता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या सोम्यान वर्ती वर्ती अजापा केलेले आसा. ताच्या सावळेंत आमी जियेत आसतना ताच्या धैर्यान ताणें आमकां भरला. हर एका वायटाचें सैत करून ताच्या कृपेक ताणें आमकां लठयला. सर्गीच्या वाटेन ताणें आमकां सोलोन व्हेला. भावार्थ आमचो तीर सांबाळून सोम्यान आमकां ताचें बळ दिलां. दैवी कृपा ताणें आमकां दिल्या. ह्या बसोन सोम्याक आमी अर्गां दिवया. ताका आमी वाखाणया. जिनयेंत अजापां करता, वायटांत हांव आमकां राखता. सावळेंत ताच्या जियेतना धैर्यान आमकां दवरता. जिनयेंत अजापां करता, वायटांत हांव आमकां राखता.
चलयता भावार तामसो असल्यार जिवो बेसांव आमचे तो वता अर्घां दिता होगळा दिता काळजांत हांव तुका दिनवासा उपकार तुझे बाबुरता ओपान तुझ्या जियेता अर्घां दिता होगळा दिता काळजांत हांव तुका दिनवासा उपकार तुझे बाबुरता ओपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बाबुरता ओपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बाबुरता ओपान तुझ्या जियेता हालेलुया 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 गाव तुका सोया गुलाब तुका सोया स्तुती तुका सोया वंदन तुका सोया महिमा तुका सोया आराधना तुका सोया हालेलुया 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 मोगाच्या भावनो भयणीनो सांत पौलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 10 स्वर 12 आनी 13 ओळ आज आमी नियाळ करता ह्या आराधनाच्या वेळार थंयसर देवाची उतर सांगता जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशें सत्राय घेवं जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशें सत्राय घेवं मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली थाळणी तुमकां येदोळ येवंक ना देव विश्वासय तो आमकां थांकी व्हरती थाळणी येवंक सोडिचो ना थाळणी आयलेल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दितलो ताळणी आयलेल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दितलो भावनो भयणीनो सभारपुटी कावन्सिलिंग वेळार थोड्यांनी विचारचें एक आसा फादर म्हाका मस्त बरें करूंक मन आसा जाल्यार परत्यान परतना वायट आसा पडटा चिंतिनात तसलें वायट म्हज्या जिवितांत घडटा विशेश तराचे म्हाका थाळण्यो येतात विविध तराच्या वंदवण्याक हांव बोलतां ह्या संगतीचेर कशें जैत व्हरचें सभाजनाक एक व्हरतो एक समाज जावन आसा जिवितांत मोगाचे न्हू थाळण्यो ओडण्यो मनशाक येवचे भोव सहज जावन आसा आमच्या अस्कत कुडीक विविध तराच्यो थाळण्यो ओडण्यो खंडीत येता जेजू की थाळण्यो आयलेल्यो म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता जर जेजूक देवाच्या पुताकच थाळण्यो आयलेल्यो तर आमी मनीस जावन आसचे आमकां अस्कत मोगाचे न्हू खंडीत जावन थाळण्यो आसतल्यो पूण देवाचें उतर आमकां हें स्पश्ट सांगता की थाळण्यो आयिल्ल्या वेळार ताचेर जैत व्हरूंक देव आमकां सकत दिता घटाय दिता बोळ दिता मात्र न्ही आमकां जैत व्हरूंक जायना तसलो थाळण्यो केदेंच देव येवंक सोडिना म्हणटा जर हें सत आमी वळखून घेता मोगाचें न्हू तर पळय पुस्तक आमकां समजून दिता कशें आमी थाळण्याचेर जैत व्हरप जाय जाकोबाचें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर 4 स्वर 7 ओळ जाकोबाचें पत्र 4 स्वरांत 7 वळींत आमकां सांगलां देवाक तुमी खालजाया देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन पळतलो एक उपाय थंयसर आमकां दिलेलो आसा मोगाच्या बाबा थाळण्याचेर आमी जैत व्हरप जाय तर देवाक आमी खाल जावन चलोवंक फुडें सरा जाय जर देवाक आमी खाल जायना देवसाराचेर जैत व्हरूंक आमी शकना देवाक आमी खाल जावचें
भोव गरजेचें. त्याच जाकोबाच्या पत्रांत आमी इल्लें पयलें वाचलें जाल्यार पयलो आवस्वर 12 वळींत थंयसर देवाचें उतर आमकां सांगता, जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 12. कश्टाचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सई. ताची वरवणी जातच आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जडटलो. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हूण म्हणा न्हय, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. पूण हर एक व्यक्तीक आपलोच व्हडण्यो ताळण्यो हाडटात आनी बुलयतात. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, सपारपटी थोड्यान सांगचें आसा, देव म्हाका ताळणी हाडटा म्हणून. पूण पयलीं पुस्तक स्पश्ट सांगता, देव कोणाक ताळणी हाडिना. आमचे विविध तरांचे व्हडण्यो बुलोवण्यो आमकां ताळण्याक कारण जातात. आनी तातूंत कश्टाच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागी म्हणटा पळयत पुस्तक. म्हाका देव आमकां वायटाच्या वेळार ताळण्याच्या वेळार जैत वरची सकत दिवन ते एक भागीपण दिवंक शेता म्हणून हांगासर आमी समजता. पावलाच्या पत्रान आमी पळोवंक जाल्यार म्हाका पावल आमकां आनीक गुडायेन समजयता कशें आमी वायटाचेर आनी ताळण्याचेर जैत वरा जाय. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडलां थंयसर 6 अवस्वरांत, तशेंच एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत पावलान ह्या विशयांत आमकां गुडायाची समजून दिल्ली आसा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 6 अवस्वर आमी काडया थंयसर 12 वळींतावन 14वी वळ. तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्यांक तुमी खालजायशें करतल्या फातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. तितलेंच न्हय, तुमच्या कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी फातकाच्या साकरेक लायनाये. बदलाक मरणातावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमच्या कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पण दियात. आनी एक वाट मोगाच्या भावनीनो सांपोल हांगासर कळीत करता, कुडीच्या वडण्याचेर जैत वराचे तर आमच्या कुडीच्या सांद्याक ते पवित्रपणाचे हातेरां म्हूण वळखून घेवन देवाच्या सेवेक ते आमी समर्पण दिसाय. आमच्या कुडीचे हर एक विश्वे मोगाच्या भावनीनो जेदवा देवाच्या सेवेक आमी समर्पण दिता, तवळ ताळण्याचेर, ओडण्याचेर, वंदवण्याचेर, बुलोवण्याचेर आमी जैत व्हरूंक शकता म्हणटा सांबावल. मात्र न्ही, एफेस घरां बरयल्यान तो पत्रान म्हणटा 6 अवस्वर 11व्या वळींत, देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नसोवंक जाय. देवसार हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक देव दिता तें कवच तुमी न्हेसोवंक जाय. देवान दिवचें कवच, मोगाचें रक्षा कवच म्हणटा तो थंयसर मुखार ताणें विवारसिलां. तें कवच आमी केन्ना न्हेसता. हर एक तराच्या वडण्याचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक ताळणी आयिल्ल्या वेळार जेजून ताळण्याचेर जैत वेलें. सैतानाक तो आड रावलो, सैतानाच्या भुलोवण्याक तो लबदोंक ना. आनी तसो जेजू ताचे शीस ताळण्याक वळोवंक जाल्ल्या वेळार कितें म्हणटा, मतेव वांजेल आमी काडलो जाल्यार थंयसर 20 आनी 6 अवस्वर 40 पयल्या वळींत गेसेमनी म्हळ्यार जेजू मागता आसतना थंयसर न्हिदोन पडुल्लें ताचे शीस. आनी त्या वेळार तो म्हणटा, जागे रावा आनी तुमी ताळणेंत सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कस जावन आसा. आमची कूड अस्कस जावन आसा, पूण त्या कुडीचेर जैत वरा जाय तर मागण्याचो आधार, देवाचें बळ आमकां गरजेचें. तें जर तर आमी जोडिना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कुडीच्या वडण्याचेर जैत व्हरूंक शकना. आनी ह्या देखून जेजू आमकां सांगता, जागी रावा म्हणून, न्हिदोन पडनाकात. पेद्रूच्या पत्रांत ते सांगलें आसा, जागी रावा, जागृत रावा, नाजाल्यार तुमचो दुस्मान तुमकां येवन गिळटलो.
गोरोज घालच्या सिवा बरी तो राखोन आसा म्हणून सांगला मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी जागी रावया, सोम्या संगी आमी जागी रावया. हांगासर मोगाचे न्हू सप्टेंबराच्या 30 तारखेर आमकां व्हरतो अवकाश आसा. जागी रावून सोम्या संगी मागनाच्या बळान ताची ती कृपा धराळ मोपान जोडूंक नायट विजील हांगासर आसा गेले आसा. ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन सवतराच्या थाळण्याचेर वडण्याचेर जैत व्हरूंक सोम्याचें बोळ जोडटले हांव. आनी आज ह्या आराधना वेळार प्रत्येक जावन सोम्या लागीं मागया, सोम्या तुज्या आदारा विने हांव वायटाचें जैत व्हरूंक शकना. म्हाका तुजो आदार जाय, तुजी कृपा जाय. तसो आदार सोम्या लागीं आमी मागया. आदार म्हाका तूं सोम्या जिणयेन, आदार म्हाका तूं जिणयेन सोम्या. जिणी म्हजी उजवाडावन हांवें उजवाडान जियोंक, आदार म्हाका तूं सोम्या म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया. आधार म्हाका तूं सोम्या जिणयेन, आधार म्हाका तूं सोम्या, आधार म्हाका तूं सोम्या जिणयेन, आधार म्हाका तूं सोम्या. जिणी मोजी उजवाडा उजवाडांत जिये, जिणी मोजी उजवाडा उजवाडांत जिये. आधार म्हाका तूं सोम्या, आधार म्हाका तूं सोम्या. कितें सकयल संगती आमच्या जिवितांत दिसपडटा जिवितांत आमकां विविध तरांच्या वायटाक ओडटात, भुलयतात, आमची कूड अस्कत करता. ही कूड पवित्र मंदिर म्हणून वळखून घेवन देवाच्या सेवेक भेटोवन दिवच्याक आमकां सोडिना. ते हर एक संगती आमच्या जिवितांतले ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. सोम्या तुजो आधार म्हाका जाय, तुजी कृपा म्हाका जाय. आधार आमकां तूं सोम्या जिणयेन, आधार आमकां तूं सोम्या, आधार आमकां तूं सोम्या जिणयेन, आधार आमकां तूं सोम्या. जिणी आमची उजवाडा उजवाडांत जिये, जिणी आमची उजवाडा उजवाडांत जिये. आधार आमकां तूं सोम्या, आधार आमकां तूं सोम्या. सोम्याचो आधार आज मागता आसतना कितें आमचे सकयल ते सवा आसात, गरजो आसात, कोणी आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ले आसात, तांकां हर एक जासो उडास करून सोम्या समोर ह्या वेळी आमी दवरया. सभास जणी तांच्या जल्मदिसाच्या संदर्भात जणी देवा अर्घां दिवन तांचे बसत मागोवंक सांगलेले आसा. आज प्रत्येक जावन आमी उडास करता. जल्मदिवसाच्या सुनच्या जेनिफर लॉयड डिसोजा मिरर रोड टावन 75 वर्सां जल्मदिवस आच्या सून धनी देवा अर्घां दितात. आलिस सेक्वेरा तशेंच आज अर्घां दिता 51 वर्सां जल्मदिवसाच्या सून डॅरिल सेक्वेरा. जल्मदिवसाच्या रान करता मर्लिन अल्मेडा दमास्कटे टावन. जेन्स गॉडफ्री एस मोंतेरो हे आमच्या सर भाव भयणीक जल्मदिसाचे शुभाशय आमी आज पटयत आसतना तांचेर धराळ आशिर्वादा देवाची आमी मागता. सबारण हांगासर आमकां अर्घां दिवंक सांगलेले आसा, तांकां लाभलेल्या सर बरेपणा पासत, कुटुंबांत देवान उतल्या आशिर्वादा पासत, भुरग्यांक परिक्षेंत बरे फलितांश मेळ्ळ्या पासत. तशेंच आज प्रत्येक जाण अर्घां दितात. आस्पत्रेंत सर्जरी बऱ्या रितीन जावन
घरा पावल्या बसत आज प्रत्येक जणांना सर अर्घ दिवं सांगलेले असा लिओनल डिसोजा कुवेट तावनू इन्फंट जेजूच्या बाळोक जेजूक प्रत्येक जण अर्घ दितात अँटनी पिरेरा बँगलोर तावन तशेंच मिशेल आराना मुख्खा तावन आमच्या बाबूनी सवय आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो म्हजल्या कृपे दिनाचो मुडास करून सोम्याक आमी अर्घां पठोवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू Gani hogla tuka samya Jesu. विविध तेसां पासत हांगासर आमकां सबार मागोवंक सांगला. आस्पद नासला पिडेस्ता पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तिणें निराश जाल्ल्या खांगा जाल्ल्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. विविध तराच्या वायटाक संपडलेल्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. मागता आमी प्रत्येक जावन मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब युएसए तांच्या कुटुंबाच्या देसा पासत शीला डिसोजा कटील ताच्या देसा पासत तशेंच कोणें आमकां मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयला तांचे उडास काडून सोम्या समोर आमी तांकां दवरया. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे सो आमी उडास काडून तांकां सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. सासनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करता म्हयनसो सिरिल रोझारियो डिसिल्वा मोरोल अंधेरी तावन फेलिक्स डिसोजा रानीपुरा तावन मेरी लोबो तिसऱ्या वर्साचो उडास आमी आज करता फेलिक्स डिसोजा आंजेलोर तावनू मागता आमी देवादीन इंत्रू आनी फ्लोरा रॉड्रिगस मुंबय देवादीन बेंजामिन आनी एलिझा मथायस मुदरंगाडी देवादीन रेशल विल्मा लोबो एयाडी तावनू देवादीन एंचिलिन लोबो एयाडी सत्व्या दिसाचो उडास आमी आज काडून मागता देवादीन फ्रांसिस्को डिसिल्वा गोंयांत तावनू मागता आमी देवादीन तेरेझा डिसोजा किन्निगोळी पयल्या वर्साचो उडास आज आमी काडटा. मागता हांव पुलगतींतल्या सर आत्म्या बसत मागणे सारता जोसेफ डिसोजा मागता आमी देवादीन रमेश आनी जुलिएट नित्यादार नगर देवादीन ग्रीन फर्नांडीस बँड्रा वेस्ट देवादीन सेड्रिक क्रास्ता इनलँड वलेन्शिया तशेंच पयल्या वर्साचो उडास आमी काळजान मागता देवादीन सिरिल रोझारियो डिसिल्वा अंधेरी तावन आमच्या बाबूनी सवय आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्या मुखार दवरया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाश संचेर फंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद खलतेपणी आमी स्वीकार करया. म्हजें नांव डेनिन डेकुना. हांव कोप्पा फेरगेजेचो चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्ट. पयले सुवातेर देव बापाक अर्घां दिता. आमकां इतलें बरें एक हांगा रिट्रीट फावो केल्ल्याक आनी शिकोण फावो केल्ल्याक. लास्ट टायम नोव्हेंबरांत हांव हांगा रिट्रीटाक आयिल्लो. त्या वेळार म्हाका हिलींग जाल्लें. म्हाका घरा गेल्ल्या उपरांत कळ्ळें. म्हाका पयलें वर्टिगो आशिल्लें. हांव डेली मिसाक वचों मनीस मिसाक वचोंक जायनासलें. म्हाका तकलीफ उरताली. मागीर ताका हांवें ट्रिटमेंट केलें. तें 2.5 वर्सां केल्ल्या उपरांत तें समाधालें. पूण ताच्या सायड इफेक्ट्स जावन म्हाका सकाळीं एकें उठोंक जायनासलें. हांवें 9 साडे 9 वरां उठचें आसलें. लास्ट टायम हांगा रिट्रीट गेल्ल्या उपरांत म्हाका सकाळीं उठोंक जाता आनी हांव आतां मिसाक वता. ते हेवी पायप्स उखलूंक हेल्प करूंक गेल्लो. म्हाका दूख पडली. मागीर ती दूख म्हाका हांवें मस्त ऑयंटमेंट्सांनी एप्लाय केल्यार तें वचोन आनी सडच जाताली. मागीर 1 वर्स तशेंच आसलें. मागीर लास्ट टायम नोव्हेंबरांत तांकां रिट्रीट गेल्ल्या उपरांत पाद्राबान तांकां सांगलें एकल्याची गोमट्या कडेची दूख गूण जाल्या म्हणून. तें कोणाक म्हाका कळोना. पूण घरा गेल्ल्या उपरांत ती दूख आतां म्हाका ना.
आनी ते खंयच्या कडेन आसलें म्हणून म्हाका आतां उडास ना. सो त्या खातीर हांव अर्गां दितां. Thank you, Father, I am healed. Thank you, Lord Jesus, I am Thank you, healed. Lord. Thank you, Holy Spirit, I Father. am Thank healed. you, Holy Spirit. Hallelujah. प्रवेश गीत दैवगे नंबुकंतावनु गीत नंबर ये 14 526 पेज नंबर 24. मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सरुपकारा अर्गा पाठो कायल्या उतर तुझे ऐकून जिनी आमची बदलू जीवन तुझ्या वाटो घेऊन ससान जीवी जोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बाबा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सरुपकारा अर्गा पाठो कायल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत कॉर्नेलियस आणि सिप्रियन एकलो पाप साहेब आणि एकलो बिस्प जावन आपली सेवा सर्व रितींनी पवित्र सभे खातीर समर्पिल्ले हे व्यक्ती सर्व रितींनी कश्ट दगदवणेक वळख जावन पवित्र सभेंत हरये कळकळी येताना आपणाचें जिवीत रिस्केर घालन सर्व रितींनी बरेपण आनी देवाच्या उतरांचेर आदारीत जावन आपली जिणी जियेल्ले हे व्यक्ती भावार्थाक साक्ष जावन माटतीरपण आपणायतात. आज आमी आयकोनची वाचपाय आमकां तेच दिशेन चिंता पाठोवंक अवकाश करून दितात. जिवितांत आमी जोडलेलो भावार्थ जर तर गट आसा एक गट बुन्याद म्हणल्यार बरी तो बांदून हाडला जाल्यार जिवितांत येवची सगळीं वारें वादळां आमी फूड करूंक शकतल्यो आनी आमची जिणी भद्रतेन देवाच्या मोगान भरलेली जावन जियोंक आमकां साध्य जातलें म्हणलें आयची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आनी भाग्यवंत कॉर्नेलियस आनी सिप्रियनाचें स्मरण आमी करता आसतना देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमचें जिवीत एक बेसांव जावन देवान आमकां दिलां. तें बेसांव सदांनीत आमी संतोशान जियोवच्याक तोच देव आमकां गरजेची आशिर्वादां आनी कृपे बेसांवां फावो करून दी म्हण आमी मागया. जायते फावटी आमच्या भावार्थाच्या बुन्यादीचेर गट आसून सर्व दुबाव विणे आमची जिणी जियोवच्याक चुकोवन पडिल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट
kakutka somia kakutka. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझे परजेचे सेवेक भाग्यवंत करनेलाक आणि सिप्रियानाक जागृत गवळी आणि काळजीदार रक्त साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनतीन बावडटात आमकां गटांनी तीर कर आणि पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, दुबाव नासता सर्वांनी मांडून घेवचें सत हें पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पूण म्हाका काकूळट लाबोवंक कारण इतलेंच, जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेश सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पासत. ससनाच्या रायाक आमार आदर्श आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदां. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा. वय सर्वेस्पराची नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. उदेंती तावन आस्तेम ते पर्यान सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जावं. तवळू जाणांगा मध्ये तोच महन्नत अंतराळा वयर गासता ताची महिमा. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकला पळोवन आपल्या उंच स्थानांत तो भागवता. वय सर्गा प्रिथिवीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. कालत्यांक दोळींतली तो उखलता, दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडटा. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी, तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताशेशी येता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुजें उतर पावते बरें परगडचे खातीर म्हजें वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखीतात. खांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात वा साराट्यांचो दाखो खाटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच
मनीस तोंडान उसारता. म्हाका तुमी सोमिया सोमिया म्हणून आपयतात, पूण हांव सांगतां तें तुमी करिनात. कित्याक म्हजे सरशी येता आनी म्हजीं उतरां आयकून ते परें करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगतां. तो एक घर बांदलेल्या मनशा परी म्हणुयेत. ताणें गूंड खोंडलें आनी कडपाचेर बुन्याद घाली. न्हय आवूर बरो न्हू, वळतस लोट त्या घराक मारलो तरी तें कोसलोन पडलें ना, कित्याक तें घट्ट बांदलें. पूण जो कोण म्हजीं उतरां आयकून त्या प्रमाणें चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेर घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणुयेत. वळाचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कोसलोन पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना ह्या उतरां मारिफात आयच्या वांजलाचें वासप प्रारंभ जाता. हर एकल्याक आमकां ह्या उतरां मारिफात सोमी एक बरो रूख जावन फळ दिवचो व्यक्ती ह्या समाजेंत जावंक आपोवणें दिता. आमी सगळीं सागोळे घरां सर्व रितींनी बेसाय करता. हर एक रितीन आमी करच्या बेसायांत बरें फळ उत्पन्न करचे खातीर जें कितें आमी ताका घाली जाय, जावंक पुरो ईट जावंक पुरो वोकात, हर एक संगती आमी उपयोग करता. कित्याक एक बरें उत्पन्न जावचें फळ आमकां लाभल्यार खंडीत जावन आमकां तातूंत जायतें बरेंपण जाता म्हणली आमची आशा. त्या खातीर आज आमी हें देवाचें उतर आयकत आसतना बरें फळ दिवचे व्यक्ती जावन समाजेंत जियेल्यार मात्र आमची जिणी क्रिस्तांव जावन सार्थक जाता म्हणलें जेजू आमकां स्पश्ट करता. त्या खातीर आमी कितें करूंक जाय? वांजलाच्या वाचपाची आखरेची उतरां. एक घट बुन्यादीचेर बांदलेलें घर खंडीत जावन सर्व रितींच्या वादळांत हांव शाबीत उरता. हर एक भद्रती आपणावंक शकता, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत ती भद्रती भावार्थांत आपणावंक जाय म्हणलें सत सोमी उगडापें करता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमच्या जिवितांत ती भावार्थाची बुन्याद घट दवरच्याक आमचे प्रयत्न करूंक जाय. त्या खातीर क्रिस्तान आमकां कितें केलां म्हणलें आयचें पयलें वाचप स्पश्ट करता. खंयच्या रितीन सोमिया जेजून आपणाची काकूळट आमा सोमेस्तांचेर दाखयल्या म्हणलें सा पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत उगडापें करता. आनी त्या खातीर म्हणटा, हांव एक पातकी जावन आसल्यार दोन इराद्या खातीर सोमियान म्हजेर काकूळट दाखयल्या. खंयच्या सर्व संगती खातीर एक म्हज्याच जिवितांत सोंसणीकाय हांवें आपणावंक आनी ताजे उपरांत हेरांक त्या सोंसणीकाये मुखांत हांवें जोडलेल्या भावार्थांत ती आसून आनी एकल्याक देख जावच्याक. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज आमी हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना, ही वासपां नियाळटा आसतना सर्व रितींनी देवाक आमी अर्गां दिवया आमी जोडलेल्या भावार्था खातीर. ज्या भावार्थान जियोंक आमकां सोमयान आमी पातकी जाल्यार हर एक अवकाश दिल्यात. हर एका रितींनी आमचें जिवीत मेळेपणांत आमी जियोंक अवकाश करून दिल्यार तातूंत हांव फाटीं येवंक आनी तें बोगसाणें जोडूंक आनी सर्व रितींनी आमचो भावार्थ घट करूंक ताणें आमकां वाट दाखोवन दिल्या. देखून सर्व रितींनी देवाक आमचें समर्पण करया. जशें एक फातरार वाडुल्लो रूख सर्व रितींनी आपणाच्या भोंवतणी आसले सगळे कश्ट समजून पाळांक खंयच्या रितीन हांवें बळवंत करीत जाय म्हणलें समजून
एका कडपार माती नातल्यार तो माती आसलेल्या कडेन पाळां विस्त रावन घट रावता, तशेंच हांवें म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात म्हूण भोगल्यारी, अडकळी उद येतना म्हजें जिवीत कंगाल जाता म्हणलें अनभोग जाल्यारी, सर्व रितींनी देवाच्या उतरांचेर म्हजीं पाळां जिविताचीं पाळां विस्त रावन हांवें घट रावोंक जाय. त्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया. आमेन. गीत नंबर D7 541 पेज नंबर 41. के सौम्या जीवन मुझे हे माका दिले तुवे ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे अस्कत वो जीव भेटून दिता स्वीकार कर मून परता खुशी तुझी करूंक येता आदार तुझो दी मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमचे नाक्या पयस बेजा दावाक सर्वस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा कर्नेल आनी सिप्रियन तुज्या भगेवंत रक्त साक्षांच्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक भेटयलेली तुजे परजेची देणी दयेन मानून घे. जशी तांकां आपले कश्ट दग्ध सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं घटाय मेळ्ळी, तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय तीरपण मेळों तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेसू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत कर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या सक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारासो सर्वेस पोरकून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोरांचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमीस मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala. Oh Bhavarta so good, Ami pargarta, Jesu novyan yeto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मन उरल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आमच्या भावार्थाचेर ती रासोन सदांच आमची जिणी ताका समर्पीत जावन जिवंक आपयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, तुजे उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
गीत नंबर E19 550 आणि 7 पेज नंबर 57. ये जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी असताना नाका माका काय ये जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी असताना नाका माका काय संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुझ्या आता दादोशी जालो. प्रार्थुया. मोगाळ बापा भाग्यवान कर्नेल आणि सिप्रियन रक्त साक्षांचो उगडास काढून तुझ्या आसक्त भुरग्यांक धैर्य दितेल्या पवित्र जेवणांत आमी आतांचो वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या सताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे घटायेन दयाळपणी आमकां भर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणी गीत गीत नंबर H8 517 आणि 100 पेज नंबर 76. Alleluia, alleluia, somia kami argandivia, alleluia, 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 somia kami argandivia, alleluia. Somiam so sorbondar, sada samso buzbonda. Somiam so sorbonda, sada samso buzbonda. Raktam kar ek disa tiunta so ada. Raktam kar ek disa tiunta so ada. Alleluia, alleluia, somya kami argandivia, alleluia, alleluia. Kami argandivia, alleluia. Mogal puta sove, omkvar mori आशीर्वादिव आमका. भगवान कृष्णाचे गुरुवे निरमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांते बापाचे पुताचे आणि पीठात्म्याचे नावी आमेन.